पावसाचो तडाखो बसून लुकसाणी जाल्ल्या शेतकारांक आतां शेतकरी आधार निधींतल्यान मसत मेळटली अशी माहिती दिवचलच्या विभागीय शेतकी कार्यालयांतल्यान मेळ्ळ्या। पावसांत धूप जाल्ल्या शेतांची आतां शेतकी खात्या वतीन पळोवणी करून लुकसाणीचो अहवाल करपाचें काम सुरू केलां। फाटले सुमार 13 दीस पावसान दुमछेणां घातली। सेगीत आनी नेटान पडिल्ल्या पावसाक लागून दिवचल म्हालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतलीं शेतां उदका पोंदा गेल्यात। पावसाचो तडाखो बसून मयें सयत पिळगांव आनी हेर वाठारांत तरव्याचो धूप जाला अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा। शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी नाशाडी जाल्ल्या शेताची पळोवणी करून शेतकारांक फावो ती मजत मेळोवन दिवची अशी मागणी शेतकार करतात। पावस लेट पडलो आणि मागीर आमी तरवो घातलो। तरवो बरो रुजून येयलो म्हणून आमी 15-22 दिसांनी लावपाक गेलो आनी परतो पावस येयलो आनी परतो सगळो आतां तो व्हांवून गेलो। थंयसलो तरवो हाडलो आनी हें भरलें आमी बरें आतां थंयसलें व्हांवून गेलो तें कोणा गेलें हाडटलें आनी आमी करतलीं। कालच्यान पावस मातसो कमी आहा म्हणजे खूब कमी आहा कालच्यान रातींनी पडोंक ना पावस। ताका लागून तुमी आतां तरवो लावपाचें काम हातीन घेतल्या? परत लावपाक सुरवात केल्या आमी। आता ते लायतली आमी आतां परत पावस कितें करता कोण ना आतां सगळी खावटी कशी जाल्या ती आमी करतली। पावसाचो तडाखो बशिल्ल्या शेतकारांनी भरपाय मेळोवचे खातीर अर्ज करचे। शेतकी खात्या वतीन नाशाडी जाल्ल्या शेताची पळोवणी करून अहवाल तयार करतले अशें विभागीय शेतकी अधिकारी निलिमा गांवस हांणी सांगलें। आतां आमी फाटल्या दिसांनी आमचें इन्स्पेक्शन चालू आशिल्लें पूण तेन्ना कितें तें उदक भरून केल्ल्या कारणान आमकां तें कितकें असेस करूंक मेळनाशिल्लें। आतां आमचे ऑफिसर जे आसा ते फिल्डार तेंचें वचप चालू आसा आनी एक्चुअल एरिया कितकी डॅमेज जाल्या ती आतां आमकां कळटली उदक देंवल्ल्या उपरांत आनी ती आमी मागीर सारकी जे शेतकाऱ्यांचें नुकसाण जालां तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाचो बेगींतल्या बेगीन प्रयत्न करतलीं। मजगतीं बिरेस्ताच्यान पावसाचो नेट कमी जाल्ल्यान आनी शेतांनी भरिल्लें उदक देंविल्ल्यान शेतकारांनी आसा तो तरवो लावपाचें काम हातांत घेतलां। सध्या वेगवेगळ्या वाठारांत ही कामां चलता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।